एक महिन्या पयलीं पणजेच्या रस्त्या वयल्यान पयलेच फावट एसी इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागिल्ल्यो। सुरवातीक ह्यो बसी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळी असो भायलो रूट घेताल्यो। आतां 8 दीस पयलीं पणजेच्या भितरल्या रस्त्या वयल्यान इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागल्यात। म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या 18 जून रस्त्या वयल्यान पयलेच फावट कदंबाच्यो बसी येतात। आनीकूय 2 रूट आसात ज्यो मध्यवर्ती पणजेचे सगळे रस्ते कव्हर करतात। तशेंच आल्तीन वाठारांत लेगीत वतात। दर 15 मिनटांनी ह्यो बसी पणजे बस स्टँडा वयल्यान सुट्टात। पणजेक पुराय वळसो घालपाक फक्त 20 रुपया तिकीट आसा। पणजे शारांत कामा निमतान येवपी लोकांक आतां पणजे भोंवपाक सोंपें जातलें। भितरल्या रस्त्या वयल्यान बसी सुरू जाल्या हें लोकांक अजून खबर ना, ताका लागून चडश्यो बसी रिकामी वतात। तशेंच भितरल्या रस्त्यांचेर बस स्टॉप घालूंक नाशिल्ल्यान लोकांक बसीक खंय रावपाचें तें कळना। मात ह्यो बसी जश्यो लोकप्रिय जावपाक लागतल्यो तशी पणजेची येरादारी कोयडी दिसान दीस कमी जातली, हातून मातूय दुबाव ना। पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसा। हजारांनी कोटी रुपया पणजे मोडल्या आनी कितले थोडे प्रोजेक्ट कसो लोकांक कसो व्हडलो फायदो जाल्लो ना, पूण असो एक गोश्ट आसा आनी एक प्रोजेक्ट आसा जो पणजेच्या लोकांक बरो यूज जावपाक शकता आनी तो म्हणजे हे सिटी बसीस। कितलींशींच वर्सां पासून पणजे सिटी बसींचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इतलो वायट आशिल्लो की लोकांक हांगा आपल्यो प्रायवेट व्हेकल्स घेवन येवचें पडटालें आनी ताजे खातीर हांगा एक मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा पार्किंगाचो। सगळे गाडी हाडिल्ल्यान हांगा पार्किंग प्लेस मेळना आनी ताजे खातीर हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता एवरी डे। आतां हो सिटी बसीचो प्रॉब्लेम आतां हळू करून सॉल्व जावपाक लागला, ही बरी गोश्ट आसा। कदंबान फाटल्या म्हयन्याक पयलीं 6 बसी सिटी बसी सुरू केल्यो आनी इलेक्ट्रीक बसी, तातूंत पोल्युशन जायना, एक सगळ्यांत बरी गोश्ट घडली पणजेकारां खातीर। आनी सुरवातेच्यो 6 बसी आशिल्ल्यो त्यो पणजेच्या आउटर रूट घेताले, म्हणजे बस स्टँड टू मिरामार, दोनापावला, बांबोळे आनी बॅक। सो अशे तरेचो हो रूट आशिल्लो। आतां आनीक 5-10 बसी नव्यो बसी सुरू केल्ल्यो आसा आनी हे नव्या रुटांचेर आतां ह्यो बसी सुरू जाल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नायक।